हो ಸಾವಿತ್ರ खंगास ओंकी उत्काडेंतो हुशारदल्ली की म्हण कसन काढी म्हण ऐकूया. हो पौर्णिमा आत्ता येईल ग. हा वही ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ पै लगून मग तुगले छान येऊ कमळ येऊचक दायनी हाव गावंतू नासिले अय्य किती चंद कोण पट्टी उल्लेत को तुमा हा तुक्कू सोळा बुद्धन थे प्रपंचन कोणे नांती म्हणलेतले की कसने पैर हाव रिक्षार दुकून बाहेर येऊचक कितलं वदाडीत असिली खंडिय दुकून निल्कून पळेत ಹೊರತು ಯೋನು ಹತ್ತರಟ್ಟದವ್ರನ್ನ ತೊಗ್ಗುದೇವಯ್ಯ ಅಮ್ಮನ್ ಪಳೆನ ನೈಗೋ केदन ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ हाव तर शनी भारी निल्कून पडोची ना बा तुका कसे की भ्रमेदल की म्हणो भ्रमे गिमे कसने ना गो देवाल दयेंतो दोळे दृष्टी समस मक्का हाव पळेतस खंडी दुकून निल्कून पळेत विना बाहेर या ना तू मग रिक्षा दुकून देऊनच्या कितले कष्ट दल गोतस की गाड्या ते रिक्षा ड्रायव्हरांनाची मग हत्तरट्ट देवर देवेले दुड्डू दिवी आम्हाला दुड्डस की तू बाहेर येत की म्हणू तू गल्दिका पळेले सन्नी केले तू वे टुकू टुकू चोईत विना बाहेर या ना गोतू कंचनमने बालमेश गोतू केदन सांग काल नाही पैर गो हो पैर वे पैर हाव घरांतू नासिली ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ तुका कसे की कन्फ्यूज दल्ले नाही तुका रिक्षा दुकून तोक देऊनच्या कसं कष्ट दल्ले पाय दुखिवे माक रिक्षा दुकून देऊनच्या कसले कष्ट दल म्हणारी पोट गुळगुळ तसील गो खई उतकड बाहेर येत की उंकून घालत की म्हणून माक भिंदत तसील गो तशी कशकी कोरनु तोग्गु आईली गो आईली म्हणचक ताण हत्तरट्ट दोर्नु देवेलेले घरा भीतर कशी धावून येली म्हणून मका गोत्तू गावांतू नासिली म्हणत मुगो आणि अवंगल उंबल चुकेलेल कोणते तुगल बमणन वे अवंगल हावें चुंबळेल ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ घरा काम पूरा कोण चमकलेल हाव 4 गंटे बस गेलेली कसं म्हणारी मग अम्मन फोन केलेले मरळा पान कीर्लो आणि तैकिळो पुरा आसुगो हाण दिवचकत दायना मारैती जिरापती पावसु तुकु ते पुरा भारी प्रीतीनवे होरी मिळेली तशी दावनु हाव 4 गंटे बस चमकली 5 गंटे ते पावली एक राती रब्बुनु आईल हाव येतस्तान कसं दल म्हणारी मिगल फ्रेंड मिळेली ती तिगल घराक आपण वेल्ली मका तशी दावनु हाव काल संगीतले आईली येताना कळोकदल्ला आईल ते नानी म्हणली ती ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಜೋರ್ ಕಸಕಿ ಹುಷಾರ್ ನಾಗೋ ಓಂಕಿ ಉತ್ಕಡಾಸ್ ಕಾ म्हणून मग कसुरवे ನಂಬಿಕೆನಿ पैर पैर तुकते प्रदल्लेल नवे उपास कशी म्हणून मागीर कसने दाव म्हणून आजी आईल पडत होय गो तू ते दिसना सिल्वे कंडे दुकून तू निल्कून पळोचे सम पळेला कसं की साहेबिनी हाव काही वचनी कंडे दुकून तुगला वस्तू पुरा पळेला तशी दावका तुका हो ताई किळो मरळा पान कीर्लू पुरा हळ्ळा गो चढते दिवनस कनवे तू मक दीनशी असतवे बा हा होई चढते दिल्लेल अम्मान दलरी कसं करचे मिगेल फ्रेंड मिळेल मिळनवे तिगेल घराक थोडे दिल्ले वतना खाली हतन कशी वच्चे म्हणून अंगडी दुकून कसने वरी म्हणणारी हा वच्चे गोत नासिल नवे तशी दावनु आसिलन तुची थोडे तिक्क दिल्ले मागीर हांव लेखले मरळापन्नाचे पत्रड तैकिले डांगर प्रकोरनुची तुक दिव्या म्हणून काली घरा आयली पुरा केल हावे भारी लायक दलेल मात्र ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ भारी म्हणा भारी लायक दले कडेरी तुमगेल घराक दिवचक म्हणो पुरा करडे घालतस हानी म्हणली ती ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ओंकी उत्कड गो जोर हुशार ना हे पुरा दिवनक सैबिनी म्हणली ती
तशी जाऊन हावे घरान तू दवरली सावित्रा का वही गो कसं करचे मी गेलं घरात झारू पुरा तिग्गेल निमिती पै तुका ओंकी उत्कड्डोन रब्बिल नवे वापस कशी सुरदल सावित्र का सांगली मुगो पुरा तिग्गेल निमिती ती वनमालस पडाय सांज सुमारात ना ती पळोचक मात्र पापाच म्हणके भितरी तिन करचे काम कळई ना गो तिक्क तकी तिगेल असिस्टंट कस्तुरी अबा बाबा बाबा दोग जण मेळ्ळो आमगेल गांव पुरा लगडी कडका म्हण लेखलकी म्हणतानी नी जाल्यारी गट्ट मुट्टसील बायल मनशाक ह्या नमने ओंकी उत्कर सूर दवका म्हणरी कसन म्हणची सांग तू अशी अर्धंबर्ध सांगल्यार म्हाका कशी कळत सावित्र का तार मयेक हांव म्हळ्या जिवा गांटी गो म्हाका तितलं लावून घेतल्या पळय ती घरा गेल्ले म्हळ्यारी सुन्नेक जोर कर न्हू तें कर गो हें कर गो म्हणून एक राशी पुरो करूंक गे न्हू म्हाका दित गो ती तितली प्रीती गो ती कोणा लोट्टू वॉकिंगाक खंय वचना खंय मिगे लोट्टू वॉकिंग करचें म्हळ्यार तिका भारी प्रीती गो हांव वचन येशील सुमार दीस तुकून म्हळ्यार जालेल ओंकी उत्कड तशें जावन वचन येशील गो पयरी हरारा म्हण तांगेल घरा गेल्ले त्या टायमाक समजा न्हू हिन वनमालन दार काण भितर येयली म्हणली म्हाका केकणें आशिदल गो ಹೊರಚು ಕಾಲ ಆಶಿತೆ ದಟಿ ದುದ್ದಚ್ ಕಾಪಿ तवे फ्रेश दुद्धच म्हळ्यार भारी रुची म्हणले तवे हांव पिवू का म्हण सांगनी अशी सांगले गो म्हाका भारी प्रीती म्हणून कुडले तार मायेन तिका जोर कर न्हू कापी करून हाडलीच गो कापी लायक आशिल गो अशी धार कडला तशी रानी दोन कापी केलेले नवे भारी लायक आशिले कापिल्ले वॉकिंगा गेली गो येताना पळे दोग जणक चमकुचे दत्तना पोट्टा गुळुगुळू हांव पुणीची येत मारती प्राय जालेले तार मायेन कशी येवचे कडेरी एक रिक्षा मेळ्ळे रिक्षा री आयली गो रिक्षार दुखून देऊनचे दत्तना तिका कडेर कशकी कोण तिका देवेले तितले भितरी ती वनमालांनी कस्तुरी येयली ती तिका भितर आपण व्हेली ती हांव घरा येयल गो म्हाका देवच्या दत्ता नाशिल गो हातान दुड्डूय ना कडेरी गेले विनायकाल फोन नंबर आनी दिल्ले तागेला घे मारया म्हाका रातच्या कुडू वतना म्हणलें आनी सीदा भितर येयल गो हांव अबा देवा अयो यो इतले पुरा जाल्लावे सावित्रಕ್ಕ अय्योप्पा नी गांवतल पुरा तिगेल हप्पळ होडी घेता ती कसन अवस्थे म्हणू तांकां पुरा अवस्थ दायनशी पळोवंक घेवचें काम तुगेल गो पूर्णिमा हांव कसं करचें दत सावित्रಕ್ಕ कसन कर का म्हण हांव सोडवान सांगता वे पूर्णिमा तुका कळत नवे चिक्के आलोचन करी गांवचे पंचायतीक प्रामी गेल्याक सांगता पळय तशींची हे विशयू चिकी चार कडे सांग म्हळ्यार हांव चाडी सांगता म्हणवे ओयोयो म्हाका एकलेल खबर एकलेला गुल्लोच म्हळ्यार दायना पळय हांव तसल काम करना बा तशी म्हणू तूं संगिले कान घालचे दायना हिणे अशें न्ही करचे पुरो जाणां सांगता हांवें 4 जणांक जागृती सांगता दत्ता तर म्हाका खूबय संकट जालें मू तुका तितले कश्ट जात म्हूण जाल्यार नाका सोड गो जनाका पापी कळटले तशी न्ही म्हाका सांगचें किश्ना जाल्यार तूं सांगचें आयकतना 4 जणांक हे विशय कळोवका तीची सावित्रका जनान जागृती घेवका भा हांव सांगनी जाल्यार तूं गांव पुरा सांगता म्हूण म्हाका गोत्तस गो नाका सोड गो पूर्णिमा कोणाक हें खबर करचें नाका तूं कोणाक सांगचें तूं कोण सांगिल्लें म्हणचें तूं मिगेल नांव सांगचें नाका ती नाका गो
अवंग हांव पुरो सांगू म्हणूच मिगेल्याक सांगल्या आतां कोणाक सांगू नाक म्हण नाटक करता नाटक. हां तू सांगचे करेक्ट सावित्रक्का. दुसऱ्याला खबर आमकां का नव्हे येता इथं इत्ती गो इतलो गी बार सरले. आणि थोडे वेळ बसतेसील सावित्रक्का. घरात काम कसं नाही ना मग सडनली फायरंदे काय ना म्हणजे हुडग असेल हाडच्या वत्ता आजी हाण दवरून घेतल्या री फाय सुलभ दत्त नव्हे. हां दायत गो वचून यो येता जागृती रेस्ट घे. रंदे काय हडचिने होणारी गाव पूर्ती टाम टाम करच्या बार सरले म्हण मग गोत नावे.